टायमार सगळे हे जाल्या उपरांत लक्षात येयलें की ह्या डिपार्टमेंट मोठे वास्ट आनी हेका बरें हें करीत प्रोत्साहन दित जाल्यार आनीक बरें जातलें. त्या प्रमाणे गेले टायम सेपरेट मिनिस्ट्री केल्ली आनी डिपार्टमेंटूय सेपरेट केलें जेणे करून ते डिपार्टमेंटूच केअर सारके बरे प्रमाणात हें करतले, लक्ष दिवन डेव्हलप जातलें. आनी तो सगळ्या फिशरमॅन कम्युनिटी जे आहा फिशरमॅन जे प्रॅक्टिकली जे काम करतात तांकां मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो आसता. आणि काल केंद्रान आता सेपरेट डिपार्टमेंट झाले एनिमल हजबंड्रीक ते कनेक्टेड आसले आता काल सेपरेट केलं केंद्र ते एग्रीकल्चराक कनेक्टेड आसता. हां एग्रीकल्चर फिशरीज ऑलवेज इतकी वर्सां एग्रीकल्चर कनेक्टेड आसता. ते एग्रीकल्चरचे काढून लास्ट टायम मिनिस्ट्री केली आनी आतां समजा डिपार्टमेंटूच केलें जेणे करून जे नॅचरल फार्मिंग आहा म्हणजे दर्या हें चड वाडूं शकना. कन्जम्पशन वाडलें, एक्सपोर्ट वाडलो आनी ही नवी नवी टॅक्नोलॉजी आक्वा फार्मिंग जावं क्रॅब फार्मिंग असो हे नवे नवे टॅक्नोलॉजी येवन वापरून ह्या नवे टेक्निकल हितून वाडोवप. आणि एक विषय आसलो तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पळय 22 41 करोड येयल्ले स्टेटीक आणि ह्या वर्सा 8 करोड येयले. इतके कित्याक देंवले अमाउंट? पैसे धाडटा एज कम्पेर्ड टू लोकांची मागणी आसता. लोक स्टार्ट करता आनी लोक जेन्ना स्टार्ट करता मागणी त्या प्रमाणे धाडटा. समज अलॉट केले आनी आमी युटिलायज केले लगेच आमी दुसऱ्या मागूंक शकता. जाय लोकांक प्रमोट करपाक लोक तयार जाल्ले ते घेवन डेव्हलप जाता. पूण फिशरमॅन तितके ना म्हणटा इंटरेस्टेड येता. फिशरमॅन इतको डेव्हलप म्हणल्यार फिशरमॅन आहा पळय ट्रेडिशनल आनी हे मत्स्य सागर योजना प्रायम मिनिस्टर सागर योजना हे नवे टेक्निकल करप डीप सीफिंग वचप आक्वा हें करप क्रॅब फार्मिंग करप मसल फार्मिंग करप हे नवे नवे हितून तयार जावप. सो इट इज न्यू बट इट हॅज टू बी स्टार्टेड ऑलरेडी स्टार्टेड. जे तरेन जावंक अपेक्षा आहा तशी जायना जातली थोडेच.